संतोषान उल्लासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजान दुनिया तुका भेटयता पवित्र स्नानांत आमकां नवें रसन केलाय पवित्र सभेंत आमकां नवें मिसांव दिलाय तुज्या उपकारां करगांव पाटयता तुजी दया आमचेर देव म्हूण मागता उतराय कोंकत्रेता चिंयेन तुज्या आमी भाग घेता संतोषान उल्लासान सोम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजान दुनिया तुका भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो प्रत्येक जावन ह्या पास्का काळाच्या 5व्या आयताराच्या देवस्तुदेंत भाग घेवच्या समेस्त म्हज्या भावंडानो जेजू भोव समाधान दिवची उतरां आज आमचे कडेन उलयता तुमी कळवळचें सोड सोडी जई देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय तुमचो विश्वास दवरा म्हणून आमकां उलो दिता सोम्याचें हें उतर आमी आयकुया आनी कसलेच कळवळे वा नासमाधान नातल्या जिविताक आमकां पावोवच्या खातीर आमचें अंतस्कर नितळ करचे खातीर पातकांचें बोगसाणें मागया सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायदारून आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बग्यो सदांच अंपार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा
नमस्कार करता आम्ही तुका दिन बसता तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिर्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तू आमकां दिसानाय आनी तुजेर दिश्ट घालूंक आमकां फावना तरी तुज्या पुता जेजूच्या जिवितांत आनी सगळ्या ताच्या उतरांनी करण्यांनी तुकाच आमी पळयता आनी आयकता कित्याक मनीस जाल्लो तुजो पूत तुज्या देवपणाचो खरो प्रकाश तर ताचे वरवीं सदां तुजेशी येवंक तुज्या उतराक कान दिवंक आनी तुज्या गोपान तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी शिसांचो संको सडत वेतालो आसता ग्रीक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मदें मनाभेद उठलो. दिसपट्टे सेवेंत आपल्या विद्वींची लक्षा करिनात म्हणून ग्रीक उलयतले जुदेव भाव गुणगुणोवंक लागले. देखून 12 जण धर्मदुतांनी शिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें, आमी देवाचें उतार परगट करचें काम कुशीन लोटून कणा जेवणाची खबर घेवची समान न्हय. देखून भावानो तुमचे मदले लोक मानतात तसले सांगातास पवित्र आत्म्यान आनी जणवायेन भरलेले 7 जण विंचून काडा. हें काम आमी तांचे अधीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचे उतार परगट करच्या कामांत करसिता. ही आलोचन सगळे जमतेक पसंद जाली. तांणी ह्या 7 जणांक विंचून काडले. बावर्तान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्टेफनाक, फिलिपाक, पोखोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पर्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निकलांक हांकां तांणी धर्मदुता मुखार उबें केलें. धर्मदुतांनी पयलें मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचे उतार आतां विस्तारत गेले. जेरुसलेमांत आसलेल्या शिसांचो संको वाडत आयलो आनी याजकां मदल्या सबारांनी हो भावार्थ घेतलो. देवाचे उतार हें देवाचे ओडोपकार.
जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशें आमचेर देवू तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशें आमचेर देवू तुजी दया. नितीवंतानो सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गाया. विदे काळजाच्यांक असली स्तुती सोपता. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक वाखणा. दासरीचे किन्नरेन ताका संगीतां करा. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशें आमचेर देवू तुजी दया. सर्वेस्पराचे उतार खरेंच खरें. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासी पोणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पोर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशें आमचेर देवू तुजी दया. सर्वेस्पोर जाल्यार आपली भायाभक्त आसलेल्यांचे, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाठयता. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशें आमचेर देवू तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशें आमचेर देवू तुजी दया. सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, सोमी जेजू जावन आसा तो जिवंत फातर मनशांनी उपकारना म्हणून काडून उडयलोलो, पूण देवान मोलादीक म्हूण विंचून काडलोलो. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. देवाक मानता तसलीं आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मार्फत भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जायचे. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पळया सियोनांत हांव दवरतां एक मुल्या फातर, विंचून काडलोलो आनी मोलादीक. ताचेर पातयेवन रावलोलो, केदींच लजेक पडचो ना. तुमकां सतमंतल्यांक तो निजाकी मोलादीक, पूण सतमानिनात तांकां बांदप्यांनी उपकारना म्हूण काडून उडयलोलो तोच मुल्याचो फातर जालो. आदलाता तसलो फातर तो, पडूंक करता तसली शिळा तो. अशें उतराक पाळो दिवन सतमानिनात तीं ह्या फातराक आदलोवन पडटात. हें तांकां देवाचेंच निर्मणें. पूण तुमी विंचून काडलेली परजा, रयाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक. काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्ल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजयजे म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पोराक जय जय, alleluia.
सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया 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 सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया हांवच वाट हांवच सत हांवच जिवीत म्हणटा सो मी म्हज्या बारीफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वसूंक जायना सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया 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 सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमच्याई सोबे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें तुमी कळवळचे न्हय देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलों थंय तुमीय आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलों हांव येतां थंय वेची वाट तुमी जाणात तोमास तवळ म्हणालो सोमिया तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीं वचूंक जायना तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला तो वळपिलीपान ताचे लागीं म्हळें सोम्या आमकां बाप दाखय तितलेंच आमकां पुरो जेजू ताका म्हणालो पिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगात आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना म्हूण जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणयेत हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा हें तूं सत मानिनाय हांव तुमचे लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजेच तकीन हांव उलयना बापान म्हजे सवें रावोन आपलीं कामां चलयता हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगतां तें तुमी सत माना न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन पुणी सत माना सतच हांव तुमकां सांगतां जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करतां तीं कामां करतलो तितलेंच न्हय ताच्याकी वर्तीं कामां करतलो कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो पवित्र सभेंत असल्या महान शिकोणदारां पैकी एकलो सांत क्रिजोस्तोम एक फावटी सांत क्रिजोस्तोमाक रोमाच्या चक्रवर्ती आर्कादियुसान ताका गडी पार करता म्हूण बेस्तायलें तवळ क्रिजोस्तोम म्हणालो तुवें म्हाका गडी पार केल्ले बरी ना कित्याक सगळो संवसारच म्हज्या बापाचें घर तर तुका हांव जुशी मारतां
ताणें ताका परत बेश्टायलें. क्रिजोस्तोमान जाप दिली, ना, तुज्यान जावचें ना, कित्याक म्हजें जिवीत क्रिस्ता संगी बापा थंय लिपोवन आसा. तशें भितर तुजी आस्तबदीक सकड काडून व्हरता, रागान म्हणालो रोमाचो चक्रवर्ती. क्रिजोस्तोमान जाप दिली, सायबा, तुज्यान तें जावचें ना, कित्याक म्हजें दिर्वें सरकार आसा, जंय म्हजें काळीजी आसा. तर हांव तुका तुज्या लोकांतावन पयस करयतलो आनी तुका एकच एक इश्ट आसचो ना. सांजुआवन परत जाप दिली, तें तुज्यान जावचें ना, कित्याक सरकार म्हजो एक इश्ट आसा आनी आपूण तुका सांडिना, तुका सोडून घालिना आनी तुज्या सांगाता सदांच आसतलो म्हूण ताणें म्हाका सांगलां. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जाणटिकायाचीं उतरां सांग क्रिजोस्तोमाची. कसली बेश्टवणी आयल्यारी दैरान जाप दिवची सकत ताचे कडेन आसली. खंय तावन आयली असली जाणवाय, खंय सावन आसलें धैर्य? हें आयलां ताका जेजू क्रिस्तान केल्ल्या उगडापणा मारिफात, जेजूच्या उतरां मारिफात आयिल्ली जाणवाय आनी ताच्या जिवनपणा मारिफात आयिल्लें धैर्य. ह्या संवसाराच्या खंयच्याच सक्तेक भियेनासतना आनी गण्य करिनासतना मुखार रावोंक ताका धैर्य आयिल्लें म्हणयेत. आज जेजूचीं उतरां आमकां मस्त समाधान दितात. जेजू निमाण्या जेवणार आसा आनी थोड्याच वेळान ताका गातान पराधीन कर्ण जीवशी मारूंक सोडून दितले अशें म्हणून ताणें सिसांक उगडापें केलें. आनी तवळ आपोस्तल तांच्या काळजान कळवळतले. तांकां बुजोवन जेजू म्हणटा, तुमी कळवळचें सोडी जई. देवाचेर तुमचो विश्वास दवरा आनी म्हजेरय तुमचो विश्वास दवरा म्हणून. हीं उतरां आयकत आसतना आमकां वर्ती दादोसकाय भोगता आनी समाधान भोगता. कारण निरंतर जीव, संपूर्ण सत आनी सासणाचें जिवीत जावन आसलो देवूच ताच्या पुता जेजू मारिफात आमचे कडेन उलयता. हांवूच वाट, हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीं वचोंक जायना म्हणून जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां. द इमिटेशन ऑफ क्रायस्ट वा क्रिस्ताचो पाटलाव म्हणच्या पुस्तकांत बरयणार थॉमस अ कॅम्पिस म्हणटा, वाट नासतना आमी वेचे बरी ना, सत नासतना समजोवचें बरी ना आनी जीव नासतना जिवीत जियेल्ल्या बरी ना. जेजूस आमची वाट, जेजू सुरक्षीत वाट आनी आमी वेच्या जाग्याक पावोंक तो एक अशीर वाट आनी अशीर दारवटो. कोण जेजूच्या वाटेन चलता तो बापाच्या घराक खंडीत पावता आनी वाटेर खंयच्याच रितीन आदलोवन पडना. कित्याक म्हळ्यार जेजून ती वाट चलोवन दाखयल्या. निरंतर बापा लागीं एकवटून चलिल्ली वाट, मोगाची वाट, बोगसाण्याची वाट, दयाळायची वाट आनी काकुळतीची वाट. दयाळाय दाखयल्ल्यांत सुकोन पडनात, मोग दाखयल्ल्यान ती सुकोन पडनात, दाराळ बगसिल्ल्यान सुकोन पडनात आनी तशें जाल्ल्यान असली मनशां सुरक्षीत तरान बापाच्या घरा पावतात आनी जेजू ही आमकां खंडीत सांगता. आनी दुसऱ्यान जेजू सुसत, ताचें उतर सत, देवा बापाचें उतरय सत आनी तोय आपुणूच सत म्हणून परगट उसारता आनी ह्या सताक साक्ष दिवंक आयला म्हणटा तो. सताच्या आत्म्याक, पवित्र आत्म्याक आमकां संपूर्ण सता व्हरून पावच्या त्या आत्म्याक आमचेर तो वत्ता मात्र न्ही, हो सुसताचो आत्मो आमकां बूद दिणार, जाणवाय दिणार, गिन्यान उजवाडावचो, समजणी दिवचो, धैर्यान भरचो, भक्तीन चलोवंक, देवबिरान चलोवंक आनी आमकां विरोध करतल्यांक जोगती जबाब दिवंक आमकां कुमोग करचो तो आमकां दिता. जेजून एकच एक फट मारिल्ली ना, एकच एक फट साक्ष दिल्ली ना. ताच्या विरोध जायत्यो फोटी मारल्यात, ताच्या विरोध जायत्यो फोटी सांगल्यात, तरी तो मात्र त्या वाटेन चलना. आतांच्या संवसारांत आमी पळयता सत आशिल्लें फट करूंक, फट आशिल्लें सत करूंक जायती वेवस्था आसा, जायत्यांक नेमतात आनी आशिल्लें आसा तशें सांगल्यार आमकां राग येता.
ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಂಡದಂಥ ಕೋಪ म्हणून सांगणी असते. ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಎದೆಗೊದ್ದಂಗೆ म्हणून आनी एक गाद आसा. आसलें आसा तशें सांगल्यार आमकां राग येता आनी तसो जाल्यार मनशाक नपयस करची वेवस्था थोडे मनीस करतात. पूण जेजू मात्र ती वाट आमकां शिकयना. ताचें उतर सादारण अस्तीच्या कानाक गेल्ल्या अंकुशा बरी साबारांक प्रत्येक जावन फुटकिरी जिणी जियेतल्यांक थोपता. आनी देखून जेजूक मात्र न्ही सत उलयतल्यांक ते विरोध करतात आनी एकत्र तांकां जैलान घालतात, फुटकिऱ्यो केजी घालतात वा साबार फावटी लगडच काडटात. पूण जेजू आमकां स्वस्थ सांगता सताचो ताळो कोणूच दामून धरूंक शकना. आमच्या भारतांतच आमी म्हणटा सत्यमेव जयते, निमाणें जैत सताक मात्र. आनी तसलें सत देवाक आनी जेजूक लाभता आनी ताच्या सांगाता कोण एकवटून आसा तांकां तें मेळटा. जेजूस म्हणटा कोण म्हजे शिश्य जातात ते सत जाणां जातात आनी सत तांकां सुटका दिता. जाल्यार सुटके बरें जिवन जियोंक जेजू आमकां आज आपयता. तिसऱ्यान मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, जेजूस जिवीत. हें जिवीत सांबाळूंक आमी कितली वावट काडटा, जीव राखोवंक अभिवृद्धी करूंक कितें सक्कळ साधन जाता. पिडायिल्ल्या वेळार वा जीव आमचो रिस्केर आसतना आमी कसलेच खर्च पळयनासतना, पयशे पळयनासतना कितेंय करूंक तयार आसा. आनी साबार फावटी कोण जीव रिस्केर घालून हेरांचो जीव राखता की तांकां महान पदकां प्रशस्त्यो दिता. मात्र न्ही तांकां होगळसून व्हड संभ्रम आमी करता. जेजून जिवचें जिवीत केवल ह्या संवसाराचें न्ही, बगार ससनाचें. हांगासर अखेर जावचें तसलें न्ही. तो आयिल्लो आमकां जिवीत मेळचे खातीर, बरोवन ओमतोवच्या मापान तें मेळचे खातीर. पूण हें बरोवन ओमतोवचें जिवीत केवल मेल्या उपरांत मात्र गी ह्या संवसारांत आमकां कांय मेळटा. हेच्या पयल्या वाचपान ताका जाप आसा. प्रत्येक जावन ह्या संवसाराची खाणा वरवीं वांटतना चडवणें जाल्ल्याक ग्रीक भाव हेब्रेव भावां विरोध आपोस्तालां कडेन गुणगुणोवंक लागल्या वेळार तांणी 7 जाण बुदवंतांक, जाणट्यांक आनी पवित्रात्म्यान भरलेल्यांक भावार्थ्यांक विंसून काडिल्लें हर एकल्याक जाय पुरतें मेळच्या खातीर. ह्या संवसाराच्योय गरजो प्रत्येक जावन ह्या संवसाराचो जीव राखचेंय भोव गरजेचें आनी हर एकल्याक आमकां ती एक व्हड जबाबदारी आसा. पयलें आमी आमचो जीव राखच्याक जाय पुरती मांडावळ घाली जाय आनी तशेंच हेरांचोय जीव राखोवंक आमचें प्रयत्न जावंक जाय. तरी ह्या संवसारांत मात्र आमी आमचें जिवीत राखल्या पावना. सासणाच्या जिविता भितर सरच्यो वाटो आनी तें जिवीत जियोवंक कितें करी जाय म्हणून आमी समजूं जाय. ह्या दिसांनी जर तर वाचपां आमी आयकता, मागणी आमी पळयता जाल्यार जेजू ह्या संवसाराच्या जिविता विशयांत उलोवचें भोव उणें. पयशे करचे कशे, हुद्दो आपणावचो कसो, पदवी कशी जोडची, हेरांचेर जुलूम करचें कशें, कशें राजवडकी चलोवची, ह्या संवसारी मुखेलपण कशें दाखोवचें, त्या विशयांत जेजू चड कांय उलोवंक वचना. ताच्या बदलाक पातकी जिणी बदलूंक, बोगसाणें मागोवन घेवंक, नवें जिवीत जियोवंक आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची जडटी करूंक येता म्हणून हेरांक सांगूंक आनी अशें पवित्र स्नान दिवंक आनी ताचें शिस्त करूंक जेजू उलो दिता. तशें म्हणटस जेजू सर्गींच्या राजा विशयांत चड गमान दिता आनी ह्या संवसाराच्या जिविताक आमच्या बुदवंतकाय मार्फत आमी कितें करता तें जाय पुरतें पावता. तर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आमच्या सदांच्या जिविता विशयांत जेजूक पडोवन गेला. तो जाण आसा, बुकेल्ल्यांक खाण दी जाय, तानेल्ल्यां पियण दी जाय, उक्त्या आसलेल्यांक पांगरूंक दी जाय, न्हेसोवंक दी जाय, घर नातल्ल्यांक आदार दी जाय, वस्ती उदकसून दी जाय. हें सक्कड जेजूच्या शिकवणेंत आसा. तरी आमची प्रमुख प्राधान्यता वा गमन प्रत्येक जावन सर्गींच्या राजा कुशीन, सासणाचें जिवीत जोडच्या कुशीन आनी देवाकच सांगाता रावच्या विशयांत जेजून आमकां शिकोवचें आसा. तोच बापाचें मुखामळ, ताका कोण पळयता गी ताणें बापाक देखला, ताका कोणें आयकलां गी ताणें बापाक आयकलां आनी ताच्या वाटेन कोण चलता गी तो सर्गींच्या घरा वचून पावता. कित्या खातीर असलें भाग आमकां दिलां? कित्याक म्हळ्यार सोम्यान आमकां ताचें जिवें मंदीर केलां. तो जिवो फातर, मुल्या फातर आनी आमी सक्कड जिवे फातर.
सांगाता मेळून देवाक एक मंदिर जाता आनी हें मंदिर निरंतर देवाक आराधन करचें तसलें मंदिर आमी जावच्या आनी ह्या मंदिरा भितर आसची आमी व्हड घनाची एक पवित्र राष्ट्र एक पवित्र लोक ह्या जाकी राजकुळ देवान विसून काडलेलो लोक म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगतायच्या वाचपांत आमी आयकलें ह्या जाग जावन आमी आमची सॅक्रिफीस भेटय जाय जिवाचो सॅक्रिफीस राय जावन आमी सेवा करी जाय बागोवन पांय धुवन वा एकामेकाचे साकरेक लाग जाय प्रवादी जावन सत आमी उलय जाय आनी सताचे हेरांनी प्रवादी जावच्याक आमी तांकां प्रेरण दी जाय तर मगाच्या भावान आनी भयणीनो वाट सत आनी जिवीत जावन आसलो जेजू दिसपट तें आमचें जिवीत बापाच्या घरा कुशीन व्हरच्याक निरंतर आमची जिणी उजवाडावन दी आमची मत उजवाडावन दी आनी आमच्या पांयांक ताजो उजवाड घालून दी म्हणून मागया आमेन. आमचो बाबाडतात आमी उसारया सत मानता देवाक सर पोदेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्रात्म्यावरी गर्भी संभवलो हंकार मरियेतावन जल्मलो पोंस काल ताणें कसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गा सोडलो सर पदवेदारा देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसब करूं येतलो सतमंतां पवित्रात्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. जेजूक कोण पळयता गी तो बापाक पळयता जेजूक कोण आयकता गी तो बापाकच आयकता वाट सत आनी जिवीत जावन आसलो जेजू आमची मागणी आतां बापा मुखार व्हरून दी ताका आमच्यो गरजो सांगया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पवित्र स्नानान लाभुल्ले आपोवणे आनी मिसांव जिवन सर कश्ट समस्यांनी तुज्या पुता जिवीचेर तिरपात येवन ते प्रगट करूंक तांकां कृपा आनी पवित्र आत्म्याची ससाय दी म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो देश विविध जाती खातींच्या विविध भासांच्या विविध संस्कृतीच्या लोकांचे पाळणे म्हणले सच आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी समजून आमच्या राष्ट्रांत शांतीचें वातावरण रूपीत करचे दिशेन वावरूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिडे सिडे ववरीत कश्टांच्या सहराव आमच्या भाव भयणी जिवचेर बावर्त दवरून तांची पिडा सोसून वरिशे आनी कुटुंबदारांत हांव तांकां बरी जतन मेळशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर ल्हान भुरग्यांक आनी युवा जनांक तुका आमी समर्पित हांव. तांणी वायट सवयांक बली जायनासता जोगतें मार्गदर्शन जोडून तुज्या येवजना प्रमाणे तांचें जिवीत रूपीत करूंक तांकां तुज्या प्रेरणान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्त मेजा बावारी आजा जाल्लेल्या आम्हा सर्वांनी तुजो पूत जेजू आमचो सोडवणदार म्हणलें सच समजोन ताका आमच्या जिविताची बुन्याद करून घेवन ताणें शिकयलें तें सतानितीचे वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया. संवसारांत आयिल्ली मारेकार पिडा पयस वेच्या खातीर एकामेका आदार दितेल्यांक देवान रक्षण दिवचे खातीर प्रत्येक जावन डॉक्टरांक नर्सांक पुलिसांक आडळतें चलयतल्यांक आनी पिडेस्तांची साखरी करतल्यांक देव राखून व्हरून दिवन मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी दवरलेली भक्ती बरीत मागणी दयेन मानून घे आनी तुज्या पुता जेजू मारिफात जें कितें आमकां गरजेचें तें तूं लाभय. हें तुजे कडेन मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या दर्या
हावास बेठो दिता सर्वस्वचे तुका मोगान समर्पिता के बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी फाय तुका भेटोवचो के बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी फाय तुका अर्पोवचो. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचे आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमचे नक्या पविसभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे. ससनाच्या देवा आमच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुताक आमकां एकवटावन ताज्या याज्ञीकपणान तुवें आमकां वांटो दिलाय. देखून तुजे विसलेले याज्ञीक परजेच्या हातांतलें हें जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान कनवळ्यान मानून घे. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोफे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपल्यापण करीत आसा. तोच आमचो शरोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एक दावन बली जावन मारलेलो आनी तो मरना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Perfect, perfect, perfect दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत
पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gutu pergetuya. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या संवंदारा आमची सरबोण कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा म्हज्या तुज्या नांव फावो साकरा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाचे माये सांगती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती
ह्या शिळेच्या जेवणाक आपण लाभलेले आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवोना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्यानू मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेतलें आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सकमेंतल्या जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक साध्य जायना. देखून पवित्र सभेन आमकां आत्मीक कुमगार घेवच्याक एक मागणें दिलां. देखून आमी सक्कड आमचे दोळे धांपया आनी आमचें मागणें सांगता आमी म्हणया. म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हणून हांव सत म्हणटा. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू चड हांव तुजो मोग करतां. तुजे महिमे बरीत कूड सेवन आनी तुजें आमोलीक रगत पियेवन आत्म्यांत दादोशी जावंक हांव आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान सेवन तुजे लागीं एकवटोवंक म्हाका साध्य जायना. देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर. जेजू, ह्या घडये भावार्थाच्या कृपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हणून हांव तीर पातयेतां. जेजू, हांवें केदींच तुजे तावन पयस सरूंक म्हाका तूं सोडिनाका. आमेन. सौम्या गवळ्या म्हज्या, सौम्या अर्गा तुका, सर्गे गाणांक तुवें पोसलाय म्हाका. सौम्या अर्गा तुका, मोगाक तुवें तुकाच भेटूंक दिलोय. म्हाकाच तुवें दिवच्या कुर्सार मेलोय. उण्या वायनान तुकाच समर्पिलोय. सौम्या गवळ्या म्हज्या, सौम्या अर्गा तुका, सर्गे गाणांक तुवें पोसलाय म्हाका. सौम्या अर्गा तुका, किरकोळ रसने म्हाका उंचो भरलोय. मासारतान तुज्या म्हाका पोसलोय. सर्गे गाणान म्हाका दादोस केलोय. सौम्या गवळ्या म्हज्या, सौम्या अर्गा तुका, सर्गे गाणांक तुवें पोसलाय म्हाका. सौम्या अर्गा तुका. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, आमी तुजेशी पावोंक जेजू एकलोस आमची वाट. खोटेपणाच्या काळोखांत आमी सलाना जावंक तो एकलोस आमकां प्रकाशीत उजवाडाचें सत.
आनी ह्या संवसारांत तावन एकलोच तो आमचें खरें जिवीत. तर खंयच्याच बळाक वा बुलोवण्याक लागून ही आमची एकच वाट आमी सोडूंक केदींच निर्मी नाका. घुस्पागोंदोळ मनांत वमतेल्या शिकोवण्या मदें हे आमचें एकच कटपा सारकें तिरसत घट धरूंक आमकां कृपा दी. आनी आमचें सगळ्या वर्णां मोलीक दिर्वें राखून म्हणजे जिवन जेजूक आमचे भितर सांबाळून आतां आनी सासणाक जिवी आसूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मगाळ भाव भयणीनो, थोड्यो कळवण्यो गरजेच्यो. पापसाहेब फ्रांसिसान येता त्या 14 तारखेर सगळो दीस उपास करून मागणें करूंक उलो दिला. प्रत्येक जावन क्रिस्तांवांक मात्र न्ही, सर धर्माच्या लोकांक, बऱ्या मनाच्या मनशांक सर्वांक ताणें आपयलां. आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन उपास करी जय, मागणें करी जय आनी आमचें हें बलिदानाचें जिवीत देवाक भेटय जय. कोरोना व्हायरस ह्या महापिडेतावन आमच्या सगळ्या संवसाराक राखच्याक देखून सर धर्माच्या भाव भयणी सांगता असल्या एका उपासांत आनी मागण्यांत भाग घेवंक पापसाहेबान आमकां उलो दिल्लो आसा. दुसऱ्यान 16 तारखे तावन 26 तारीख पर्यंत लावदातो सी हप्तो आचरण करी जय म्हणून पापसाहेबान उलो दिला. म्हणजे फाटल्या 5 वर्सांनी लावदातो सी विश्वापत्र दिल्या उपरांत कितें सकट बरेंपण जालां ताचेर एक अवलोकन करून आमी प्रकृती कशी राखल्या, सांबाळल्या, प्रकृतीत आमचो मोग कसो दाखयला तें नियाळूंक एक वाट. आनी फुडल्या दिसांनी आमी ह्या प्रकृतीच्या संरक्षणा खातीर कितें करता गे म्हणलो निर्धार करूंक की एक अवकाश. देखून 16 तावन 26 तारीख पर्यंत लावदातो सी हप्तो आचरण करता आसतना आमच्या बोवारी एक दिश्ट घालया. वारें, उदक, रूखझाडां आनी तशेंच भुंय आनी मनजाती ह्या सर्व संगतींतय आमचें गमान व्हरया. निमाणें आमच्या ह्या गांवांत लॉकडावन आनी 17 तारीख पर्यंत आसा, तरी आमकां चलना वलना करूंक हेणें तेणें वचूंक अवकाश आसा. तरी पूण दुबळिकायक लागून ह्या खंयच्या एका कश्टाक लागून वरवीं मेळना जाल्यार हाडूंक जायना. तसल्यांक परत मेळचे पसत गुरकारा मारिफात विगारांक खबर दिवन आमकां तसो खबर दी जय, सांगत जय म्हणून विनंती करता. पयलेच्या बरी दाराळ दिवंक आमच्यान आसचें ना, कित्याक म्हळ्यार फाटल्या थोड्या तेंपा तावन वरवीं वांटून आसा. तरी पूण आसल्ल्यांतलें थोडें वांटून घेवन मनशांचो जीव राखच्या खातीर उपासाक ह्या बली जायनासतना, कश्टांक बली जायनासतना बुकेन कंगाल जायना अशें आमच्या लोकांक राखच्या खातीर आमी वेवस्था करी जय. कितें आसा तें आमी वांटून दितल्या. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवानपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजान संतोशान भरूं. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. बावार्ता वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गा ससनाच्या सुखाक तुमी पावो. आनी सरपोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तूं काळजाच्या गोंब्या मोच्या नामांक तुका वर्सांच्या माय म्हयन्याचे दोन प्राणी
लाबाशेंकर आमकां देणे आत्मोराचे पापा विणे परतून आमी पडानाशे आमच्या सर्गी जीन जियेशे परतून आमी पडानाशे आमच्या सर्गी जीन जियेशे मोगाल puta sofre ancor mori आशीर्वाद दे आमकां भगिनी गुरसाचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.